द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. आयच्या दिसा सर्वेस्पोर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशांत अशें परगट सांगलां, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटाने चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपादेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचे उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशांत अशें परगट सांगलां, ताणें फरमायले प्रमाणे तूं ताची काशा परसा जातलोय आनी तुवें ताचे सर्व उपादेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपणे रचयल्ल्या सर्व राष्ट्रां प्रास चड स्तुती, कीर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायिल्ले प्रमाणे एक पवित्र परसा जातलोय. देवाचे उतार हे. माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दगदिथेल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गेच्या बापाचे भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशे बोऱ्याचेर तशे कोठ्यांचेर उदेसो करता आनी जशे भाग्यवंतांचेर तशे फातक्यांचेरय पावस ओतता. तुमचो मोग करतेल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळात म्हूण चिंतात? तितले सुंकाघारी करतात न्हय? तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्ते तुमी केल्ले परे जालें? अणभावार्थी लेगून तितले करतात न्हय? तर जशे तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो तशे तुमी सायसय सर्व बरे. देवाचे उतार हे.